आयिल्ले आसात मोठ्यान ताळयो जावन भारत माता की वंदे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे एक है हमारी आज राह है और एक है हमारा आज गान। चाहे लाख तूफान आए रहेंगे एक सब जहां के नौजवान। आयज 77th रिपब्लीक डे जो आमी सेलिब्रेट केलो आनी हे सेलिब्रेशन फ्लॅग होस्ट करपाक लागून आमचो मुद्दाम आमच्या बरोबर आमचो गोंयचो स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टीचो श्री दाबू नाईक आमच्या मदीं उपस्थित आसलेलो त्यांच्या हातीनूच हो फ्लॅग होस्टिंग जाल्लेलें आसा आनी जी आयज रिपब्लीक डेच्या निमतान जे सगळे लोक हांगा आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक जे वांगडा येयले तेचे भितर सगळे सिनियर सिटीजन युवा भुरगे तशीच महिला आमचे सगळे स्कुलाची भुरगीं अशें सगळ्यांनी मेळून हो एक ग्रँड सेलिब्रेशन केल्लो आसा कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा जो रिपब्लीक डे आमी सेलिब्रेट करता तो आमचो जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान जो कॉन्स्टिट्यूशन आमचो बरयलेलो आनी त्या कॉन्स्टिट्यूशन आयज जी डेमोक्रेसी इंडिया जी आसा तेजेर आयज आमचो देश सगळो टिकून रावलेलो आसा आनी ह्या कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबासाहेब आंबेडकरान जो बरयलो तेज्या लागून आयज सगळी देशा भितर युनिटी उरलेली आसा तेज्या लागून हे आयज आमी हो दीस उगडास करतना 77th इयर जे कंप्लीट जाल्लेले आसा त्या निमतान आयज आमी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसा. तर तुम्ही उलयतना एक उल्लेख केल्लो की खंय तरी तुमच्या हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट आसलो आयज सारकें लास्ट टायम 19 डिसेंबराक हांवें आव्हान केलेलें सगळ्यांक अपील केलेलें ते बिफोर 26 जानेवारी आमचे जे सड्याचेर जे हॉस्पिटलाचें हांव फावंडेशन घालतलो म्हणून आनी त्या प्रमाणे आमच्या प्रयत्नाक यश येयलेलें आनी फूल जे आमचे टेंडर जावन वर्क ऑर्डर सुद्दां अलॉट जालेले आनी आमी 20 तारखेक CMOचो अपॉयंटमेंट घेवन आमी फावंडेशन घालपाचें आसलेलें बट मागीर कळपाक येयलें जेका जो कॉन्ट्रॅक्ट दिला तो SK कन्स्ट्रक्शन म्हणून त्याने जो टेंडर अमावंट आसा पळय तेजे पेक्षा 12% मायनस बिलो मारून त्याने टेंडर घेतलेलो आसा आनी हो जो मनीस आसा SK कन्स्ट्रक्शन दिल्लीचो आसा तेजे ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट चलता एक बिचोलीन चलता आनी आनीक चल्ला आनी दोनी कडेन 10 वर्सां जाली हेजो प्रोजेक्टूच कंप्लीट जायना सो ताका गोवा गव्हर्मेंटान डिपार्टमेंटान ब्लॅकलिस्ट केलेलो आसा सो त्याच जर कॉन्ट्रॅक्टराक दिलो जाल्यार आमचें फावंडेशन जातलें बट हॉस्पिटल उबें जावपाक म्हाका दिसता कितलीं वर्सां काडूंक शकता कित्याक तो आपूण जावन स्वता काम करना तो सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता सो तेज्या लागून तेजो टेंडर आतां कॅन्सल केलेलो आसा आनी परत रिटेंडरिंगाक गेलेलो आसा सो बाय एंड ऑफ दीस मंथ फेब्रुवारी एंड जाता म्हटल्यार आमचें परत तें फावंडेशन जाल्यार 1 म्हयनो आमचो डिले जाल्लो आसा फावंडेशन सो तेज्या लागून जे अपराचार जाता तेज्यार कोणी बळी पडचे न्हू हे हॉस्पिटल जातलें आनी 100% जातलें हे हांवें उतार दिल्लेलें आसा आमच्या मुर्मुगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक. सर आयज रिपब्लीक डेच्या निमित्तान एक SIR जेन्ना जालें आनी तुमी कॉलिंग अटेन्शन काडलो कितलो इम्पॉर्टंट हो एक रिपब्लीक देशा खातीर आनी वॉट डू यू फील अबाउट दीस प्रोसेस? पळय SIR हो म्हाका दिसता एवरी 25 वर्सान हो जाता आनी हो ह्या फावटी जो लास्ट SIR जालो तो 2002 जाल्लो आनी आयज आमी 2025 आसा सो एवरी 25 इयर हो SIR जाता आनी हो पयलींसून चालू जाता आनी SIR इज कंपल्सरी आनी तेज्या लागून हांवें तें कॉलिंग एटेन्शन घातलेलें कित्याक जेन्ना आमचें आतां SIR चलता जाल्यार तेजे भितर आमी पळयलें कितें ऑलरेडी आमच्या आख्ख्या गोंया भितर आमी टोटल वोटर्स कितले आसा 11 लॅक्सा भितर ऑलरेडी आमचे 40,000 लोक जे आयज आमच्या बरोबर ना आयज तेंचें मरण जालें आसा डेथ म्हणटात सो ते जाल्ले आसा तेंची नांवां थंयच आसता ती रोल क्लिनूच जायना सो तेज्या लागून ते जावचें म्हणून ऑटोमॅटीक आतां आमी कशें जाता कोणी एक एक्सपायर जालो जाल्यार आमी तेजी डेथ सर्टिफिकेटाक लागून म्युन्सिपालिटीन वयता पंचायतीन वयता आनी थंयसर आमकां डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करता सो जेन्ना ती डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करतना डायरेक्टली ती डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करतना ती इलेक्शन कमिशनाक लिंक आसूंक जाय जेजेर तो मनीस मेल्या उपरांत ऑटोमॅटिकली तेजें नांव थंय रोलासून कट जावंक जाय सो तेन्नाच हे लिंक जातलें पळय जाल्यारूच ती क्लियर जातलें आनी तेज्या लागून एक कॉलिंग एटेन्शन हाडलेलें आनी हो एक गोंय आमचो एक मेन एकूच स्टेट अशी म्हणजे हो पायलट प्रोजेक्ट गोंयान करचो म्हणून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी अपील केल्लेलें आसा कित्याक अशें खंयसरूच ना आनी गोंयान जर हो पायलट प्रोजेक्ट म्हणून घेतलो आनी हो म्हाका दिसता सक्सेसफूल जालो जाल्यार आख्ख्या इंडिया भितर सगळे जाण हे करूंक शकतले कित्याक डायरेक्ट लिंक जी आसा ती डेथ सर्टिफिकेट ती आमच्या इलेक्शन कमिशना कडेन पयची आनी तेजे भितर ती नांवां डिलीट जावची. थँक्यू. 77व्या प्रजासत्ताक दिनाच्यो परबे दिता त्याचबरोबर आयज 77व्या प्रजासत्ताक दिनाची आमी दीस मनयतना वंदे मातरम हें थीम जें आसा त्या थिमाच्या अंतर्गत
लोकांक सगळे जनतेक जाणविकाय करून दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसा. देश स्वतंत्र जालो 1946 आनी ताजे नंतर आमकां खऱ्या अर्थान जर लोकशाही जर राष्ट्र जर तयार जालें तें म्हटल्यार 26 जानेवारी ह्या दिसा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्लें संविधान 10 देशांतले सगळे स्टडी करून केल्ले जे कमिटीन ड्राफ्टिंग कमिटीचे चेअरमॅन ते आशिल्ले तांचे हें संविधान हे देशान स्विकारलें आनी आयज जो देश चलता तो देश ह्या संविधानाच्या अंतर्गत चलता, त्याच्या आधारे चलता आनी आयज जी लोकशाही टिकून राविल्ली आसा ती लोकशाही जर टिकून राविल्ली आसा ती त्याच कारणा खातीर. हांव मुद्दमून हांगसर आशिल्ल्या दिव्यांश चलवादी हाचेंय कौतुक करता जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या म्हणजे आयज याद करपाक लागून संविधानाचें पुस्तक घेवन आज हुबेहूब ताची प्रतिमा साकारपाचो प्रयत्न करता. याद दिवपाक खातीर की हो दीस आसा तो आमी मनयतना ल्हान भुरग्यां पासून जाणटे पर्यंत सगळ्यांक एकच मंत्र आसा तो म्हटल्यार आमी संविधानाक आमी चलतात आनी ह्या संविधानाच्या आदाराचेर देश चलता. खूब वेळा आमचे बद्दल अपप्रचार केलो गेलो की पूर्ण बहुमतान आयले जाल्यार आमी संविधान बदलतले बी म्हणून, पण अपप्रचार करून ते नॅरेटिव्ह घालून आमकां भारतीय जनता पार्टीक आनी माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या डेव्हलप्ड आनी डेव्हलपमेंटाची स्वप्नां फाटीं ओडपा खातीर जो प्रयत्न आशिल्लो, पण तो प्रयत्न लोकांक आतां हळू कळपाक लागला आनी त्या खातीर हळू प्रत्येक स्टेटींनी भारतीय जनता पार्टी आनी माननीय नरेंद्र मोदीजीची स्वप्नां साकार करपाक लागून पूर्ण बहुमतान आमी फुडें येवपाक लागल्यात. वंदे मातरमाक 150 वर्सां जालीं. खूब जाणांक खबर ना, कारण हे वंदे मातरम जें गान जें आसा हे राष्ट्रगान जें आसा तें आमकां इतल्याच खातीर याद करता की तातूंत भितर स्फूर्ती आसा, तातूंत भितर एक प्रकारचो जज्बा आसा, तातूंत भितर एक प्रकारचें आमच्या हातूंत चैतन्य येवपा खातीर सगळें बरयल्लें ह्या आमच्या राष्ट्राचे सगळी स्थिती आसा. हें म्हणपाक ना आनी म्हणप न्ही ह्या खातीर सुद्दां अनेकांचे प्रयत्न जाले. तातूंत भितर काँग्रेस पक्ष मुख्यतः आशिल्लो. ज्या अधिवेशनान ते पयलीं म्हटले गेले ताचे नंतरचे नंतर मागीर हळू ते कशें लोकांच्या हातूंतल्यान विस्मृतीक वचपाक जाय आनी तें म्हणप ना हाजेर जर कोणें जर प्रयत्न केलो जाल्यार त्या वेळाच्या सरकारान. पण आतां जेन्ना 150 वर्सां पूर्ण जाता त्या वेळाचेर एक पूर्णपणे संपूर्ण भारतभर ह्या वंदे मातरम हें गीत सकले स्तरा पर्यंत ल्हान भुरग्यां पासून प्रत्येकाक म्हणजे काळजान इतले भितर घोळ्ळां की त्या वंदे मातरम म्हणल्यार कितें, ताचो अर्थ कितें. कारण वंदे आमी ह्या मातरम ह्या मातयेक ह्या भारत मातेक आमी वंदन करतात. तातूंत भितर कांयच व्हडलें चुकीचें कांयच ना. आमी जशें आमच्या आवय बापायक वंदन करतात, आमी जशें देवांक वंदन करतात, तशेंच ह्या भुमीक वंदन करतात. आनी ह्या भुमीचें कौतुक पंडीत बंकिमचंद्र त्या वेळाचेर बरयल्लें. आनी आनंद मठ ह्या हातूंत जेन्ना रविंद्रनाथ टागोराच्या कादंबरीन ते पयले आयले आनी ताजे नंतर जो इतिहास आसा तो सगळ्यांक खबर आसा. आनी म्हणून प्रत्येकानी हो मंत्र फुडें घेवया. ह्या विकसीत भारताचें स्वप्न आमी फुडें व्हरुया. लोकशाहीच्या मार्गान सगळे प्रश्न आमी फुडें सोडयतानाच हो भारत जो आसा तो विश्वगुरू जावचो हाजे खातीर आमी बी प्रयत्न करुया. ह्या खातीर तुमकां लाख शुभेच्छा. आयच्या दिसा परतून एकदां तुमकां ह्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता. आनी माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या फुडारपणा खाल डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या फुडारपणा खाल जो विकसीत भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंयचो जो नारा आसा तो आमी फुडें व्हरुया. आनी इतलेंच सांगता आनी तुमकां परतून एकदां परबी दिवन हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. बोलो भारत माता की वंदे